रांदपाक कुडादाक न्हू पट 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 म्हणालें. मागीर थोड्या वेळान छय म्हणालें. कसं जालें म्हूण पळयता, वय गो आज इतें म्हूण म्हणटा दाळी तोय म्हूण कळ्ळें आमकां. अशीच एक आमगेले खाण जेवणाक ताका रूच हाडचे खातीर आमी अखेरीक फण्ण म्हणलें एक कार्यक्रम करतात. ह्या फण्णांत तूं सासम आसता, न्ही जाल्यार पियाव आसता, न्ही जाल्यार थोडे वेळ आमी हिंगू घालताची, थोडे फावटी करबेव घालताची, अशी पुरा विंगड विंगड एक आमी स्पायसस म्हणटाची, ताका आमी तेलांत भाजून घालताची. हें एक कार्यक्रमाक आमी फण्ण म्हणटाची. हें इत्याक एक प्राधान्यत म्हळ्यार तें आमगेलें खाण जेवणाक एक स्वाद हाडटा आनी एक परमळ हाडटा आनी सगळे मनाक एक खूश दिता. हें कशी पटपट म्हणलेची ते आमी फटप आनी फडण अशी जावन फण्ण जाल्लें म्हूण अशें आमी एक विचार मनाक येता. फडचें म्हळ्यार बेतचें म्हणून आमगेलें इंग्लिशाक आमी गेल्यार तें स्वाद आनी परमळ दिवची मिती आमी ताका फ्लेवरींग म्हणटाची, सिजनींग म्हणटाची. आनी आमगे लागींचे मळयाळ केरळाक गेल्यार परविडन म्हळ्यार फण्ण घालचें म्हणून. आनी आमगेले कन्नडांत ಒಗ್ಗರಣೆ म्हणटा, ಒಗ್ಗರು म्हळ्यार तें एक रूच हाडचें एक कार्य म्हणून. सगळ्यान रुचीचे विशयाक हातूं एक अर्थ दिला. तशें आमी मराठी हिंदीक गेल्यार थंय अनेक विशेश आसता. थंय मसाला म्हणटाची फण्ण घालच्याक. आमगेले ताजी प्रभाव आनी गोंयांतूय मसाल घालचे अशी पुराय आमी फण्णाक म्हणटाची. ओट्ट पळयल्यार फण्ण एक रुचीक ते फिनिशींग स्टेजार ताका एक फिनिश्ड प्रॉडक्ट अशी आमकां दिता म्हूण म्हणयता. आमी पळयतना हें आमगेले केन्नाय अनेक खाणांत बारी आमकां खूश जावचें म्हळ्यार लसूणे फण्ण. दवो लसूण सुल्लो न्हू ते तेलांत ಸ್ವಲ್ಪ दड्डान घाल न्हू, ताका आमी एक मातये बणून न्ही जाल्यार लास्ट ते काळशें जाता. ते जाल कितले भाजले की तितले आमकां रूच येता. हें पुरा आमी फण्णा विशय आमगेल्या रांदपांत कशी आयले म्हणून आमी सांगता आसाची. तो थोडे फावटी हो फण्ण म्हळ्यार शब्द आमगेल्या भाशेक एक भारी अलंकार आनी स्वाद दिता. हांव अशीच हे फावटी बस स्टँडा लागीं एक घटण जाली. मस्त लोक थंय सेरवल्याची आनी मध्य एक बस आसा आनी पोलीस त्या बसा लागीं वचच्या सोण आशिल्ले. हांव ताजे भितर रिगलो, कसं जालें पळोवया म्हणून. कडेन म्हणालो कांय ना, हे बसार एक बॉम्ब दवरला म्हण कोणकी फण्ण घाल्ले माराया म्हणालो. हांगा आयलो फण्ण म्हण म्हाका जालें. अशें आमगेले फण्ण घालचें म्हळ्यार आज काल तें बारी एक प्रधान जाला. आमगेले सोशल मिडिया येताची खंयचे एक फण्ण घाला रे ते वायरल जावचें म्हणटा आमी. सगळे लोकांक वता पाड की चांग की जनाक थोडे वेळ गोत्तसना मागीर कळटा ते सुमार जाणां पोता ते फट्टी म्हणून. अशें असाल पुरा संदर्भ. तशी आमगेले भाशे भितर हें फण्ण रिगून अनेक नमुन्याचे आमकां आश्चर्य हाडता आसा. आमी आतां उलयतना फिनिशींग म्हळ्यार अंत्याक मात्र हें दिवचें फण्ण दिवचें तशें कांय ना. सुरवेकच फण्ण दिवचें आसता आमगेल्यान. ताका आमी आदी फण्ण म्हणया आनी मागीर घालच्याक अंती फण्ण म्हण. ह्या आदी फण्णांत आमी पळयताय फण्णा उपकरी न्ही जाल्यार आमगेले नित्याचे उपकरी तुमी पळया. सुरवेक आमी कायल चेडोवन ताका तेल घालून ताका करबेव की सासम घालता. पटपट म्हणटाची ताका आमी धुवन दवरले शिंदील तरकारी ताका घालता. अळसांद की घोसाळ की भेंड की कसलेय आसताले. अशें ते एक नमुन्याचे आमगेले कसले सगळेचे तें खाण जेवणाक सुरवे दाखोवनची एक परमळ हाडची वयवाट. आनी पळयता म्हाका ह्या फावटी हॉटलाक गेल्लो. पोळ खंयचे पुरो आसा म्हणटना मसालो दोस रवा पोळ अशें पुरो म्हणालो. ताजे मध्यान ते फण्णा पोळ म्हणालो. अयो फण्ण हांगा खाणा भितर आयला खंडीत आयला. आमगेले कितलींय खाणाक आमी फण्ण घालून ते पिट्टाकच फण्ण घालून आमी ताका स्वाद हाडयताची. अशी फण्ण आमी फण्णा विशय फण्ण घालतच वचेत
आनी चड फंड घालल्यार कश्टाची ते तुमकां खावचे जाय आसना. तशें हांव ह्या फंडा विशयी आनी फंड घालता वचना. तो अनेक वेळा आमी अनेक विशयार येवया आनी तेदनाय हांव तुमकां विशेष विचार फंड घालतलो. ते दवरताय. नमस्कार.